नमस्कार भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन इयत्ता 7वेचो चवथो पाठ एम बॉयर ह्या पाठाचे प्रश्न आनी जापो म्हणल्यार क्वेश्चन आन्सर्स, एडिशनल क्वेश्चन आन्सर्स आनी पाठा सकयल दिल्लो अभ्यासक्रम आमी सोडयतली. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतची कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आणि भुरग्यांनी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्किप करू नका, कारण हातून मदीं इम्पॉर्टंट टिप्स अँड एडिशनल क्वेश्चन्स ॲड केल्ले आसा ते मिस करू नका. आता पळोवया बरोवप्याची वळख. रजनी भेंद्रे, जल्मगांव मडगांव, कोंकणीतली निबंधकार, बाल साहित्यकार आनी कथाकार म्हूण तांणी नामना मेळयल्या. हांणी घडयले गोंय आनी गोंयची माणका मोतयां हे तांचे 2 गाजिल्ले निबंध संग्रह. आता पळोवया उतरांचे अर्थ. पयलें उतर आसा पालकाचेर म्हटल्यार माचयेर, स्टेजीचेर. धाटणी म्हणजे पद्दत, त्याची स्टायल. खेट म्हणजे गर्दी, क्रावड. गवाय म्हटल्यार साक्ष. म्हाका कितें समजला. सकयल दिल्ल्यो ऋतू सुवात्यो भरात. पयले आसा एम बॉयर हे डॅश कलाकार आसले आनी हांगा पर्याय दिल्ले आसा अ वेगळे, ब सामान्य, क निजाचे आनी हातूंचे योग्य पर्याय आसा पर्याय क निजाचे. एम बॉयर हे निजाचे कलाकार आसले. दुसरो प्रश्न आसा गोंय हे सैमीक डॅश वांगडा कलेच्या मळारूय फामाद आसा. पर्याय आसा सुंदरताये, ब सोबीतकाये आनी क विविधताये आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा अ सुंदरताये. गोंय हे सैमीक सुंदरताये वांगडा कलेच्या मळारूय फामाद आसा. तिसरो एम बॉयर हाणें डॅश ह्या तियात्रा वरवीं पालकार पयले पावल दवरले. पर्याय आसा अ रिणकारी, ब राजकारणी, क मुंडकारी आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा अ रिणकारी. एम बॉयर हाणें रिणकारी ह्या तियात्रा वरवीं पालकार पयले पावल दवरले. डॅश वर्सा भारत सरकारान एम बॉयर हाचो पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान केलो आनी पर्याय आसात अ 2001 म्हळ्यार 2001, ब 2003 2003, क 2005 2005 आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा पर्याय ब 2003 2003. 2003 वर्सा भारत सरकारान एम बॉयर हाचो पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. सकयल दिल्ल्या पर्यायांतल्यान फावो तो पर्याय विधाना मुखार जोडून वाक्य पुराय करात. पयले आसा एम बॉयराच्या गिताची भास सामकी डॅश. पर्याय आसा अ कठीण आनी बाबत आसली, ब सोपी आनी भौसाची आसताली, क अनवळखी आनी विदेशी आसताली आनी ड फामाद आनी वळखीची आसताली. आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा पर्याय दुसरो सोपी आनी भौसाची आसताली. एम बॉयराच्या गिताची भास सामकी सोपी आनी भौसाची आसताली. दुसरें आसा तियात्र मोग्याची पांय आनी हात डॅश. लेसनान दिला तियात्र मोग्याचे पांय आनी काळजां आनी तियात्र मोग्याचे पांय आनी काळजां डॅश. पर्याय आसा अ ताला सुरार नाचूंक लागले, ब ताला सुरार हालूंक लागले, क ताला सुरार धोलूंक लागले आनी ड ताला सुरार घुंवूंक लागले. आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा तिसरो पर्याय क ताला सुरार धोलूंक लागले. तियात्र मोग्याचे पांय आनी काळजां ताला सुरार धोलूंक लागले. फुडलो उपक्रम आसा चिंतून बरयात. प्रश्न पयलो एम बॉयर हाचें पुराय नांव बरयात. जाप आसा एम बॉयर हाचें पुराय नांव मानुएल सातान आगियार. प्रश्न दुसरो एम बॉयर हांची फामाद तियात्रां खंयची. आदी ते आतां हे, संवसार सुदरलो, एकूच रस्तो, घोर दुखी, गांव सुखी, भुरगीं आनी भांगर, बेसांव ही एम बॉयर हांची फामाद तियात्रां. प्रश्न तिसरो एम बॉयर हांचो जल्म खंय आनी केन्ना जालो. जाप आसा एम बॉयर हांचो जल्म 11 ऑक्टोबर 1930 ह्या दिसा मडकय फोंडे हांगा जालो. प्रश्न चवथो
एम बॉयर हे नाव ताणें कशें घडयलें? चवथ्या प्रस्नाची जाप आसा. एम बॉयर हे नाव ताणें अमेरिकेचो फामाद कलाकार चार्ल्स बॉयर हांच्या नांवांतले बॉयर आनी आपलें नांव मानुएल हातूंतलो एम ही उतरां घेवन घडयलें. पांचवो प्रश्न जावन आसा. एम बॉयर प्रेक्षकांची मनां कशे तरेन जिखतालो? जाप आसा. एम बॉयर रसिकांक आपल्या रसाळ उतरांनी आनी म्होवाळ सुरांनी खिळोवन दवरतालो. आपले खाशेले घांटणेन कॉमेडी करून कांताराक नव्यो नव्यो चाली दितालो आनी प्रेक्षकांची मनां जिखतालो. सवो प्रस्न आसा. एम बॉयर हांच्या शिक्षणा विशीं बरयात. एम बॉयर हांचें मुळावें शिक्षण मडगांवां जालें. मॅट्रीक मेरेनचें शिकप तांणी मडगांवच्या होली स्पिरीट हायस्कुलांतल्यान पुराय केलें. मॅट्रीक म्हणल्यार 10वी SSC. हाचे फुडलो उपक्रम आसा तो म्हणल्यार शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. पयले आसा, तुमी तुमच्या गांवांत वा शारांत जावपी तियात्र वा नाटक वचून पळयात. हांगा तुमकां वचून नाटक नाटक ना जाल्यार तियात्र म्हटल्यार कोंकणी ड्रामा पळोवपाक वचपाचें आसा. दुसरें आसा, तुमी पळयल्ल्या नाटका विशीं वर्गांत तुमचो अणभव सांगा. तुमी नाटक पळोवन येयले की एक्सपिरियन्स तुमचो क्लासीन येवन सांगपाचो. तिसरें आसा, गोंयच्या फामाद तियात्रिस्टांची म्हायती चित्रां सयत एकठांय करात. आतां तियात्रिस्ट म्हटल्यार तियात्र करपी लोक आसा तांची म्हायती आनी चित्रां एकठांय करपाची. चवथें आसा, कांतार कोंकणी गीत विद्यार्थ्यांक गावंक लावचें. विद्यार्थ्यांक कोंकणी सॉंग्स म्हणपाक लावची. पांचवो उपक्रम आसा तो म्हणल्यार शिक्षकान विद्यार्थ्यांक नाटक आनी तियात्र हातूंतलो फरक सांगचो. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ड्रामा एंड तियात्र म्हटल्यार कोंकणी ड्रामा. Students, if you like the content of Excel Tuition Goa Board, then do like, share and subscribe Excel Tuition Goa Board for more such new interesting, helpful, educational videos. आता पळोवया एडिशनल क्वेश्चन्स, अधिक प्रश्न और एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स. तातूंतल्यानच कोंकणी भाशेचे आनी संस्कृतायेचे डॅश मुखार व्हेला. आन्सर आसा दायज. तातूंतल्यानच कोंकणी भाशेचे आनी संस्कृतायेचे दायज मुखार व्हेला अशें हे डॅश व्यक्तिमत्व मानुएल सातान आगियार. अशी हे अष्टताशी व्यक्तिमत्व मॅन्युअल सातान आगियार. तिसरो आसा, शाळेत शिकतनाच ते डॅश वांटो घेताले. शाळेत शिकतनाच ते तियात्रांनी वांटो घेताले. चवथे, डॅश आनी डॅश समाजाच्या मुखामळार हांसो फुलपाक लागलो. हाची जाप आसा, दुखेस्त आनी कश्टकारी. दुखेस्त आनी कश्टकारी समाजाच्या मुखामळार हांसो फुलपाक लागलो. पांचवे वाक्य आसा, असो हो डॅश कलाकार तियात्र माचयेची सेवा करतना डॅश वर्सां संवसाराक अंतरलो. असो हो तेजिश्ट कलाकार. असो हो तेजिश्ट कलाकार माचयेची सेवा करतना 2009 वर्सा संवसाराक अंतरलो. असो हो तेजिश्ट कलाकार तियात्र माचयेची सेवा करतना 2009 म्हटल्यार 2009 ह्या वर्सा संवसाराक अंतरलो. विद्यार्थ्यांनी शाळेंतल्या वाचप घरात वचून तियात्र वा नाटकाचे पुस्तक घेवन वाचचे. वाचप घर म्हटल्यार लायब्ररीत वचून तियात्र वा नाटकाचे पुस्तक घेवपाचें, बूक घेवपाचें आनी वाचपाचें आसा. सकयल दिल्ल्या उतरांचें वचन वळखात. हांगा आतां उतरां दिल्या ती म्हळ्यार कोंबी, गीत, बोकड्यो आनी कांतारां आनी भास ह्या पांचय उतरांचें आमकां वचन वळखपाचें आसा. भुरग्यांनो, क्वेश्चन लक्षात घ्या. जेन्ना तुमकां वचन बदलात म्हणटा तेन्नाच बदलपाचें आसा. हांगा फक्त वचन वळखपाचें आसा. म्हणजे आमकां एक वचन आसा की भोववचन आसा तितलेंच बरोवपाचें आसा.
हाची जाप आसा कोंबी एकवचन, गीत एकवचन, बोकड्यो बहुवचन, कातारां बहुवचन आणि भास एकवचन. सकयल दिल्या उतरांची वचन बदलात. हांगा दिल्या उतरांचे आमकां वचन बदलून बरोवपाचें आसा. हांगा उतरां दिल्यात ती म्हळ्यार धूव, पावलां, माजर, सुवातो आनी रस्ते. तर धूव हाचे बहुवचन जातले धुवो. पावलां हे बहुवचन आसा म्हणून तेचे एक वचन जातले पावल. माजर हे एक वचन आसा ताचे बहुवचन जातले माजरां. सुवातो हे बहुवचन म्हणल्यार अनेक वचन आसा तेचे एक वचन जातले सुवात. आणि रस्ते हे बहुवचन आसा तेचे एक वचन जातले रस्तो. सकयल दिल्ल्या वर्तुळात एकवचनी आणि बहुवचनी उतरां घालात. हांगा हे वर्तुळ दिल्लें आसा आनी ताचे मदीं शब्द दिले आसा तांचे एक वचन आनी बहुवचन आमकां शब्द बरोवपाचे आसा. झाड हाचें बहुवचन जातलें झाडां. फळां हे बहुवचन आसा ताचे एक वचनी बरोवपाचें आसा तें म्हटल्यार फळाचें फळ जातलें. पुस्तकां बहुवचन आसा सो आमकां एक वचनी बरोवपाचें आसा. पुस्तकां हाचें एक वचन जातलें पुस्तक. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं सर्वनामां वळखून बरयात. पयलें आसा तांच्या कांताराची तोखणाय जाली. हातून तांच्या हे सर्वनाम आसा. हांवें म्हज्या पोरसांत झाडां लायलीं. हातून हांवें आनी म्हज्या ही सर्वनामां आसा. घरा भोंवतणी कितें आसा हातून कितें हे सर्वनाम. तो थंय बसला तो हे सर्वनाम. हांवें मजल केली म्हूण तुजें काम जालें. हांवें आनी तुजें हे सर्वनाम आसा. जो कश्ट करता ताका फळ मेळटा. जो आनी ताका ही सर्वनामां आसा. आपणें ताका आदार दिलो. हांगा आपणें आनी ताका हे सर्वनाम आसा. तर ह्या वाक्यांतलीं सर्वनामां आसात ती आसा तांच्या, हांवें, म्हज्या, कितें, तो, हांवें, तुजें, जो, ताका आनी आपणें ही उतरां आसात ती सर्वनामां आसा. आतां वचया विचारपूल. नवें गीत गावया, कलाकार जावया. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आनी अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फूल व्हिडिओ.